Hello everyone, welcome to Videsh classes. So या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन करतले ऑफ पेपर सोल्युशन 2. So ऑलरेडी हांवें सेक्शन 1 कोंकणी अंडर जे 10 MCQ क्वेश्चन असले ते हांवें ऑलरेडी अपलोड केल्या. सो या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन करतले ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेन्शनच्या अंडर टोटल 20 MCQs आसा ते पळयतले. फर्स्ट MCQ, choose the most appropriate option that has the correct punctuation mark. सो आता पंक्च्युएशन मार्क्स म्हणजे कसले, हो फुल स्टॉप आसा, मागीर ह्यो ज्यो सायन आहा कोटेशन मार्क्स, ह्यो अपॉस्ट्रॉफी कशें आसा, सो ह्यो ज्यो सायनी आहा हे कोटेशन मार्क्स, मागीर एक कॉमा, मागीर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन. ओके, सो ह्यो ज्यो सायन आहा पळय हेंकां पंक्च्युएशन मार्क्स म्हणटले. सो आतां आमकां हितून 4 ऑप्शन्स दिले. हितून 4 ऑप्शनान आमकां पळोवपाक जाय की करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क्स त्या सेंटेन्सान आसा काय ना ते. ओके, सो आतां फर्स्ट सेंटेन्स पळय. ओके, द ब्रदर सेड, हांगा कॉमा, हांगा कोटेशन, सो हे करेक्ट आसा, हांगा फुल स्टॉपूय आसा. ओके, सो आता हांगासर हांगा फुल स्टॉप. आता विचारला कितें, व्हॉट डीड यू बाय फॉर मी. ओके, सो ह्यो क्वेश्चन विचारला, सो हांगा एंडिंग कितें ना, एक क्वेश्चन ना. ओके, सो ह्यो एक जालो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना कोटेशन सायन असतात, ओके, जेन्ना ह्यो डबल सायन असता पळय तेन्ना फर्स्ट लेटर जे आसतले. ओके, सो फर्स्ट जो लेटर आसतलो तो सदांच कॅपिटल आसतलो. ओके, सो ह्या सेंटेन्सान जर तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा कितें ना, कॅपिटल लेटर ना. सो ह्यो ऑप्शन तुमचो रॉंग जालो. कळ्ळें, अशें कितें तरी न्यू थिंग्स तुम्ही लर्न करपाक जाय. ओके, जितले तुम्ही पेपर रिफर करतले तितली तुमकां अशी आयडिया येतली. सेकंड सेंटेन्स कित्याक रॉंग आसा, हांगासर एंडिंगाक पळय सायनूच ना. हांव क्वेश्चन विचारला, हांगा सायन आसा ना, सो ह्यो ऑप्शन रॉंग. नेक्स्ट, हे सेंटेन्स आसा पळय, हांगा कॉमा आसा, सो पंक्च्युएशन करेक्ट सेंटेन्स जे आसा पळय ते कशें आसता, सेट जालो तो कॉमा आसतलो, मागीर हे जे आसा पळय कोटेशन मार्क्स ते आसतले, आनी व्हॉट डीड यू बाय फॉर मी, सो ह्यो क्वेश्चन विचारला, सो क्वेश्चन आसतलो. ओके, हांगा एक्सक्लेमेशन विचारला, सो एक्सक्लेमेशन सायन का हेका येवची ना. ओके, सो ते सेंटेन्स वाव, ओके, त्या टायप सेंटेन्स जी आसतली तेकाच एक्सक्लेमेशन सायन यूज जातली. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. MCQ, can is related to ability. Can related to ability as dash is related to possibility. त्याला खंयचो वर्ड जो आसा पळय तो रिलेट जातलो पॉसिबिलिटी. सो हांगासर ऑप्शन दिले शूड, मे, ऑट टू, मस्ट, नन ऑफ द अबव. सो हांगासर तुमकां पॉसिबिलिटी म्हणून सांगले. पॉसिबिलिटी म्हणजे कितें, ती खरीच जातली कितें एक्शन ऑर ना ती तुमकां खबर ना, सो तूं पॉसिबिलिटी सांगता म्हणजे ती जावपाक शकता म्हणून. ओके, सो हांगासर कितें येतलो ऑप्शन तुमचो, मे येतलो. सो मे जो आसा तो करेक्ट ऑप्शन आसतलो फॉर पॉसिबिलिटीज. ओके, शूड जो आसा पळय हो एडवायज ऑर ऑब्लिगेशन, म्हणजे तुका कितें कंपल्सरी जर कितें कर म्हटलें नाजाल्यार तूं एडवायज कोणाक दिवपाक जाय जाल्यार. सो हेच्या रिलेटेड हांवें तुमकां ऑलरेडी व्हिडिओ एक अपलोड केला. सो वर्ड्स तुमी कशे आयडेंटिफाय करपाक जाय हें तुमकां हांवें तितून एक्सप्लेन केला. नेक्स्ट MCQ, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आता माउंटन्स, जो खूब माउंटन्स आसा पळय तांकां हांगासर ग्रुपान कितें म्हणटले. ओके, सो आतां हांगासर तुमी पळोवंक स्टाफ. स्टाफ ह्यो कितें, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉईज, म्हणजे सो ग्रुप ह्यो स्टाफ आसता पळय हो ग्रुप ऑफ कितें एम्प्लॉईजाचो आसता. आमकां ग्रुप ऑफ कितें सांगला, माउंटन्स. नेक्स्ट, ब्रूड. ब्रूड म्हणजे कितें, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स. सो धाकटे धाकटे जे एनिमल्स आसतले तेंचो ग्रुप आसतलो एकी कडेन पळय तांकां कितें म्हणटले, ब्रूड. मागीर रेंज ह्यो करेक्ट ऑप्शन जाता. रेंज हो कितें, ग्रुप ऑफ माउंटन्स. ओके, सो ग्रुप ऑफ माउंटन्स जे आसतले पळय तांकां कितें म्हणटले आमी, रेंज. नेक्स्ट MCQ, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड इन द गिवन ऑल्टरनेटिव्ह. सो हितूंतलो करेक्ट वर्ड खंयचो स्पेल्ड केला, म्हणजे विथ स्पेलिंग तुम्ही चेक करात खंयचो वर्ड सारको आसा तो. निमोनिया, न्यूमोनिया, प्रोनाउन्सिएशन पळय सिमिलर टायप जातले, फक्त तुमकां स्पेलिंग सारखे पळोवंक जाय. स्पेल्ड आउट म्हणजे कितें, स्पेलिंग चेक करा प्रॉपर्ली खंयचे हेजे आसा. निमोनिया, न्यूमोनिया, निमोनिया, निमोनिया. सो हेचो करेक्ट ऑप्शन जो आसा तो डी, निमोनिया. ओके, नेक्स्ट MCQ, choose the part of the sentence that has an error. Out of the given option, identify the word which is misspelled. So हितून खंयचो वर्ड जो आसा तो कितें जाला, मिसस्पेल्ड. ओके, म्हणजे स्पेलिंग रॉंग आसा हें तुमकां फायंड करपाक जाय. कन्वेसर, कन्सिस्टन्सी, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्पिशियस, नन ऑफ द अबव. सो हितून जर तुम्ही पळोवपाक गेले जर वर्ड जो स्पेलिंग ज्या वर्डाचे स्पेलिंग रॉंग आसा तो जो आसा तो बी ऑप्शन, कन्सिस्टन्सी. सो वर्ड तुम्ही मोस्टली आयकलाच आसतलो, कन्सिस्टन्सी. सो टी ई येतलो, हांगासर दिला ए, सो हितून मिस्टेक आसा म्हणजे एरर आसा.
सो हितून एरर आसा हांगा एच्या प्लेसीर कितें येतलो ई येतलो. सो करेक्ट स्पेलिंग CONSISTENCY. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो खंयचो वर्ड रॉंग स्पेल्ड केला म्हणजे रॉंग स्पेलिंग आसा ते तुमकां फायंड आउट करपाक जाय. ओके, सी नेक्स्ट MCQ. Below given sentence is divided in parts A, B, C, and D. Choose the alternative which corresponds to the part of the sentence which is grammatically incorrect. So you should inform next sentence your superior about all those events which are directly related to your work. And last option none of the above. So the answer is sentence is it belongs to inform related. Right? Inform. So जेन्ना inform आसतलो पळय त्या टायमार inform जालो काय ऑफ वर्ड येता. ओके, सो हे नोट डाउन करून दवरात. म्हणजे लायक पळयात सो आणि दॅट. ओके, सो जाले काय कितें वर्ड येतलो दॅट येता. म्हणजे जे कितें सेंटेन्सान तुमी फ्रेम केल्या उपरांत सो आणि वर्ड कितें करूंक जाय दॅट. सो टू आणि टू ची एक्झाम्पल पळय. टू च्या जाग्यार सो घालतलो, टी डबल ओच्या जाग्यार आमी सो घालतले, टी ओच्या जाग्यार कितें घालता दॅट घालता. रायट, सेम वे हांगासर इन्फॉर्म जालो काय कितें येतलो ऑफ वर्ड येतलो. सो हे नोट डाउन करून दवरात. इन्फॉर्म जालो काय ऑफ वर्ड येवपाक जाय. सो यू शूड इन्फॉर्म युअर सुपिरियर्स. आता पळय यू शूड इन्फॉर्म जालो युअर सुपिरियर. हांगासर अबाउट आसा पळय त्या प्लेसीर कितें येवंक जाय ऑफ. You should inform your superior of all those events which are directly related to your work. So तुमचो हांगासर एक्चुअल वर्ड ऑफ येवपाक जाय. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हांगासर तुमचो वर्ड येतलो पळय तो ऑफ येतलो. काय, सो इन्फॉर्म ऑफ. नेक्स्ट MCQ. आयडेंटिफाय द पार्ट विच हॅज एन एरर. सो एक सेंटेन्स दिला, हितून एरर खंय आसा तो तुमकां आयडेंटिफाय करपाक. The strategies which the teacher has used is useful to motivate students. So हितून हांगासर तुमकां ते ऑप्शन दिले. सो ह्या ऑप्शनान थंयसर एरर आसा, हांव फायंड आउट करता. द स्ट्रॅटेजीज म्हणजे प्लुरल फॉर्मान जालो एस. रायट, एस आसा म्हणजे भरपूर. सो स्ट्रॅटेजीज ह्यो प्लुरल फॉर्मान जालो. which the teacher has used. Okay, so which the teacher has used is useful. आता is useful, is स्ट्रॅटर्जी इज युजफूल जी कोणी यूज केल्या टिचरीन. ओके, सो पण हांगासर याद दवरा जेन्ना स्ट्रॅटर्जीज भरपूर प्लुरल फॉर्मान आसा जाल्यार हांगा इज येवचो ना, हांगा कितें येतलो आर येतलो. कित्याक हांगा प्लुरल फॉर्मान आर येता जर सिंगल आसले स्ट्रॅटर्जी और आनी कितें. सपोज जर हांगासर सिंगुलर वर्ड आसलो जाल्यार हांगासर इज येतलो. हांगा स्ट्रॅटर्जीज सांगले भरपूर. ओके, त्या खातीर हांगा आर येतलो. सो द स्ट्रॅटर्जी विच द टीचर हॅज यूज आर युजफूल टू मोटिवेट स्टुडंट्स. ओके, सो जो एरर आसा पळय तो हांगा आसा पळय सी. सो इजाच्या जाग्यार कितें येवपाक जाय आर येवपाक जाय. अशें तुमकां ऑप्शन्स पळय इजिली आयडेंटिफाय करूंक मेळटा. म्हणजे तुमकां एटलीस्ट बेसीक आयडिया मेळटली की अशें टायप तुमकां क्वेश्चन येवंक शकता इजाचो प्लेसीर आर. ओके, लायकवायज हांवें पयले प्रिवियस जो क्वेश्चन पेपर जो आसा तितून तुमकां हांवें डिग्री ऑफ कंपॅरिजन रिलेटेड तितून कशें क्वेश्चन आयडेंटिफाय करूंक शकता तुमी तें हांवें तुमकां एक्सप्लेन केलां. सो जितके तुमी पेपर रिफर करतले पळय तितली तुमकां आयडिया येतली एरर रिलेटेड क्वेश्चनाची. ओके, एक दोन क्वेश्चन असे सॉल्व करून तुमकां कांयच जावचें ना. ओके, जाता तितले तुमी रिफर करात. ओके, नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन. देर आर टॉल ब्युटिफुल कोकोनट ट्रीज डॅश द रिवर, एट द रिवर, आर द रिवर, अलॉंग द रिवर, द रिवर, और नन ऑफ द अबव. सो तुका पळय द रिवर दिला. सो रोड सायड आसूंक शकता. ओके, सो सायड बाय जेन्ना स्ट्रेट पोजिशनान जेन्ना तुमकां आयडेंटिफाय करूंक येतले पळय त्या टायमार वर्ड जो आसतलो तो अलॉंग आसतलो. देर आर टॉल ब्युटिफूल कोकोनट. सो अलॉंग जो चडसो वर्ड आसा पळय तो डिस्क्रायब करपाक तुका यूज केलो वयता. म्हणजे खंयच्या ऑब्जेक्टाची पोजिशन खंय आसा. ओके, लायक रिवर नाजाल्यार रोड ऑर अ वे, खंयची वे सायडीक जर तुका सांगूंक जाय जाल्यार अलॉंग वर्ड ह्यो जातलो. मागीर आर आणि द जो आसा, आर आणि द जो आसा पळय तो कितें तुमचो आर्टिकल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां प्रेपोजिशन खंयचे आर्टिकल खंयचे हे जर कळ्ळें न्हू जाल्यार तुमी पयलीं हे दोन ऑप्शन कॅन्सल करतले. मागीर उरलो खंयचो एट आणि अलॉंग. ओके, एट हो केन्ना यूज केलो वयता एक स्पेसिफीक पॉयंटाक. ओके, सो एक स्पेसिफीक पॉयंटाचेरूच सांगला पळय तेन्ना ओके एड यूज केलो वयता. अलॉंग ह्यो कितें तुका डिस्क्रायब करता की तेच्या सायडीक आसा म्हणून तो वर्ड अलॉंग येयला हांगासर. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. देर इज अ लॉट ऑफ लाईफ डॅश द बॉटम ऑफ द सी. सो तुमकां आतां सांगला पळय देर इज अ लॉट ऑफ लाईफ डॅश द बॉटम ऑफ द सी म्हणजे सीच्या पोंदाक भरपूर कितें कितें डिफरंट जे हे आसा एक्वेटिक लाईफ म्हणजे एक्वेटिक एनिमल्स आसात पळय ओके ते आसा म्हणून सांगला. स्पेसिफीक पॉयंट तुमकां मेन्शन केला म्हणजे स्पेसिफीक सांगला खंयसर आसा बॉटम. सो त्या टायमार वर्ड जो आसा पळय नियर ऑन अपॉन एट. सो एड वर्ड येतलो. ओके,
स्पेसिफीक तुमकां सांगला. सो हांगासर एट द बॉटम ऑफ द सी येतलो. जर वयर सांगलेलो जाल्यार